बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमी आतां सक्कट संगता मेळया म्हणलें गीत गावन बाळोक मोरयेक मान करया. सकट लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरयेक होगळसिया ओटांगीतलांनी सोदया फुलां एकठांय करया आयचो एक मुकुट गोंदया आनी मायेक दिवया सकट संगता मेळया सकट लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरयेक होगळसिया तर बावतेली शिवती आहाबोली फुलांतर मेळटली मोरयेक फावो जाली ओटांगीतलांनी सोदया फुलां एकठांय करया आमचो एक मुकुट गोंदया आनी मायेक दिवया सकट संगता मेळया सकट लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरयेक होगळसिया. मोरी क्रिस्तांवांचो आदार. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भरलेल्या मनशांक गळाय आनी जडाय म्हूण ना म्हणटा सा आमरोज. मोगाच्या आत्म्यान भरलेली ती हेरांतय माया मोगाच्यो खरण्यो आदारूंक अत्रेकतात आनी उर्बेतात. जशें लोकांड उज्यान घालतच सगळेंच उज्याचें केणशें जाता तशें पवित्र आत्म्यान भरिल्लीं मनशां सगळींच मोगाच्या उर्बेन पेटतात. मोरयेचेर पवित्र आत्म्यान सावळी घालतस ती देवपुताची माता जाली मात्र न्ही उर्बेन बरोवन पयशिल्ल्या शहरांत जियोनच्या आपल्या मावशे भयणीच्या सेवेक ती उठावटी धांवली. काना नगरी जाल्ल्या लग्ना वेळी ती वावुरली. आपल्या हाताच्या वावरान तिने आपल्या पती जुजेक आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणातावन जल्म घेतल्या जेजूक मोगान पोसलें. जेजून परगट शिकोवच्या वेळी मोरी जम्या मोदें रिगोवन ताची उतरां जागोवन दवरतली. जेजू कुर्सार मरतना ताका बुजोवन दिवंक ताच्या कुर्साच्या बगलेनच रावली. पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देंवतना उर्बेन ती तांचे सांगता मागतेली. अशें सडवणेच्या चरित्रेंत देवाच्या राजा पासत मोरी आपल्या पुता सवें वावुरली. पवित्र सभेची नीज आवय ती जाली. जशें एक आवय आपल्या पिडेस आनी अस्कत भुरग्यांचो चड हुस्को आनी मोग आसा तशें मोरयेक आमचो तिच्या पातकी भुरग्यांचो व्हड हुस्को आनी मोग आसा. आमच्या काळार लुर्दान फातिमान दर्शनां दिवन ती आमकां आमच्या कुमकेक आयल्या. अशें
आमकां सदांच कुमो करूंक तयार आसची खरी आवय आपूण म्हूण मोरयेन रुजू केला. तर आतां आनी केरीत भाशेन आमच्या मरणाच्या वेळार आमचे पासो जेजू लागीं विनाती कर माये म्हूण आमी मोरये लागीं मागया. मोरयेची ससाय जोडूंक मागणें आमी सगळीं सांगाता म्हणया. ए आंकवारी आनी देवाच्या पुताचे भोव भगेवंत माये, तुजे सरशी धांवन येवच्या लोकांची बिरमोत पावोवन तांकां येवकार दी. तुजे जुजेतावन जल्म घेतिल्ल्या तुज्या पुतान आपल्या रक्तान सोडयिल्ल्या हिंडाक तुजे दयाळायन आनी मोगान पोस. ए मोरये, सगळ्या सृश्टीच्या रचनाराक तुवें पानो दिवन पोसलोय तर आमचो ताच्या रचनांचोय तूं पोस कर. तुका मान करन तुजी सेवा करतल्या तुज्या भक्तिवंत भुरग्यांक तूं उंच उबार. तुजे मजतीन आमी तुजी भक्तिवंत भुरगीं सदांच तुजी आनी तुज्या पुताची सेवा करतल्या आनी सर वायटा विघ्नांतली आमी शाबीत आसतल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. ये दयाळी आनी मोगाळी आंकवार मोरये. नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमा बाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मोरये, तुज्या पाप कतनातलेल्या गरबी संभवा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे भगेवंत. नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमा बाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ए मोरये, तुज्या पाप कतनातलेल्या गरबी संभवा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे भगेवंत. नमान मोरये कृपेन बरुले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आमा बाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ए मोरये, तुज्या पाप कतनातलेल्या गरबी संभवा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे भगेवंत. सांज जुवांव प्रमाणे देवाचें उतर आयकुया. हेणें जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पतीन मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. श्लोक सांगता म्हणल्या. बाळोक मोरये, कृपेन जल्मल्ले सुर्या अवरोरा, पापकत तुका ना. वैरींक पाडाव कर परती दिस्त आमचेर, ती आमकां जेजू सोमयाक. मोरी कशी क्रिस्तांवांचो आदार म्हणलो नियाळ करया आमी मोरयेचें नोवेन करता. आतां मोंती सायबिणीचें ना जाल्यार मोरयेचें नोवेन करता आसतना आमी पळयता साबार लोक त्या मिसाक येता, त्या नोवेनाक येता. खंयसर मोरयेची पिलग्रिमेज सेंटर्स आसात वेलांगणी आनी इतर जाग्यांनी आसात, थंयसरी लोक हारी येता. कित्याक मोरी आमची सर्वांची, आमची क्रिस्तांवांची आमची ससाय जावन आसा. ती आमकां आदार जावन आसा, ती आमकां कुमो करता. हिस्स आमची पातयणी जावन आसा, देखून आमी तिचे लागीं वेचें. साबार दाखले आमी ह्या विशयांत आयकुयेत ह्या पळयल्यात जावंक पुरो. पयले आमी पळोवया कशें मोरी आमकां कुमो करता
इगर्ज मातयेंत कशें तिणें कुमोक केल्या म्हणून. आमच्या जिणयेंत जर तर आमी कश्टार आसां, आमकां बें दिसता, आमकां कितेंय दूख भोगल्या, आमी कोणा लागीं धांवता? आवय लागीं. तशेंच आमकां एक सर्गींची आवय आसा, तिचे लागीं वचूंक आमी शिकय जाय. हर एक पावटी बें, दूख, कश्ट, कसलेंय दूख आमच्या जिणयेंत आयलें जाल्यार त्या आवय लागीं, मोरये लागीं आमी गेल्यार खंडीत जावन ती आमकां सारकी वाट दाखयतली आनी आमचे कश्ट हळू करतली. कशें एक आवय आपल्या भुरग्याक मेटां काडूंक शिकयता आनी तशें वागयता, तशेंच मोरी आमकां सारक्या वाटेन, विश्वासाच्या सारक्या वाटेन जेजू सरशीं वचूंक वाट दाखयता. कशें तिणें जेजूचो हात धरून जेजूक वाट दाखयली, ताका चलोवंक शिकयलें, तशेंच आमकांय ती शिकयता. देखून मोरी सदांच आमच्या कुमकेक येता म्हणयेत. प्रत्येक तरान आमकां आमच्या आत्म्याक, आमच्या जिवाक मात न्ही, आमच्या आत्म्याकी खंय अटॅक केल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याची सकत जाय आनी ती सकत जाय जाल्यार मोरयेतावन आमकां कुमोक मेळटा. 1214 मोरयेन सा डॉमिनिकाक एक कोंत दिवन तिका हें देवासपण, तेर्साचें देवासपण करन हेरेतिकां वयर जैत व्हरूंक ताका कुमोक केल्ली. सर्व हेरेतिकांक पाडाव करूंक आनी हेरेतिकां वयर जैत व्हरूंक ताणें त्या तेर्सा मारिफात मोरयेन कुमोक केल्या. 1531 गांवदा लुपेंत आमी पयलेंच आयकलां 10 मिलियन लोक क्रिस्ता सरशीं हाडले. मोरयेन त्या सर्वांक क्रिस्ता सरशीं हाडलें. थंयसर जुआंव दिएगो ताका मोरी दिश्टीक पडटा आनी सर्व तांचो लोकल मॅक्सिको आदिवासी लोक आनी तशेंच तांचे लोकल लॅटीन अमेरिकन लोक पुरा जेजू सरशीं येवन पावतात मोरये मारिफात. ल्हान भुरग्यांक सॅक्रिफीस जावन भेटयतले त्या टायमार आनी भुरग्यांक मस्त जाणां भुरगीं थंय तर मोन पावतलीं अशें सॅक्रिफीस करन आनी तसल्या वेळार ही मोरी दिश्टीक पडोवन तांच्या जिवनांत बदलावण हाडटा. आमी पळयता 1571 बॅटल ऑफ लेपांटो म्हणटा त्या दळा पापसाई पुरा दुसऱ्या वयर झूज करतले. पॉलिटिकल पावर आसलें त्या वेळार बॅटल ऑफ लेपांटो थंयसर झूज जातले. लेपांटो म्हणले कडेन पियूस पांचवो आसलो. ताणें सांगलें टर्का वयर ते झूज मांडटा आसतना ताणें सांगलें तुमी तेर्स करा. तेर्स केल्ल्या वरवीं तांकां थंय जीक मेळिल्ली. तशेंच 17व्या शतमानांत एक राय आसलो लिओपोल्डो पयलो म्हणून ऑस्ट्रियांत. तो वचून परतून टर्क ताचे वयर झूज मांडटात. 2 लाख लोक सोजेर ताचे विरोध झूज मांडटले आनी त्या वेळार सगळें युरोप मोरयेक उलो मारतात आनी त्या वरवीं थंयसर जीक मेळटा आनी तो पाटी येता आपल्या राजाक. 1809 नेपोलियनान पापसाहेब त्या वेळार पियूस 8वो आसलो ताका वॅटिकनांत वचून ताका एरेस्ट करता, ताका बंदीवन करता आनी 5 वर्सां ताका बंदीन घालता. ह्या वेळार परतून पापसाहेब सकळां लागीं तेर्स करूंक सांगता, मोरयेचो तेर्स करूंक. मोरये मारिफात 5 वर्सां उपरांत ताका सुटका मेळटा आनी ताणें सांगलें जर तर ताका सुटका मेळत तो ह्याच नांवाचें मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स, मोरी आमच्या क्रिस्तांवांचो आदार, हें फेस्त तो करतलो म्हणून. त्या उपरांत 1814 मेयाच्या 24 26 तारखेर ताणें हें फेस्त सुरू केल्लें आनी आज म्हणसर हें फेस्त चलून आसा. 20व्या शतमानांत लुर्दांत आनी फातिमांत मोरयेन दिश्टीक पडोवन लोकांक कुमोक केल्या. भुरग्यांक दिश्टीक पडोवन तेर्स म्हणूंक सांगता. अशें लोकांक कशें कुमोक करी जाय, जेजू लागीं हाडी जाय
हें पुरा मोरी हर एक पोटी त्या त्या वेळार त्या त्या जाग्यांनी दिश्टीक पडोवन बदलावण हाडनंत आसा. देखून आमच्या सर्वांची ती कुमोकदार मजतदार जावन आसा. पाप साहेब फ्रांसिसान सांगलें अशें आसा, आमकां कशी ती आमकां सर्वांक मजतदार म्हणून. पयल्या सुवातेर तो सांगता बऱ्या तरान वागोवंक आमकां ती कुमोक करता. वागोवंक ग्रो इन विजडम, कशें जेजू मोगान आनी तशेंच जाणवायेन वाडोनंत गेलो, मोरये सांगता आसलो ते दळा. तशेंच मोरी आमकां कुमोक करता. वागोवंक सारक्या तरान वाडोवंक आनी वागोवंक ती कुमोक करता. आळसायेक वळख जायना अशें आमी जेजू थंय एक जावंक आनी आमच्या विश्वासांत घट रावंक, शेळे नासतना घट रावंक ती आमकां कुमोक करता. कशें तिणें जेजूक कुमोक केल्ली, तिणें वागयल्लें, तशेंच आमकांय ती जतन घेवन वागयता. दुसरें पाप साहेब सांगता, फ्रांसीस सांगता, आमकां तिच्या भुरग्यांक कश्टांक जैत व्हरूंक ती कुमोक करता. आमी कश्टांत आशिल्ल्या वेळार ती आमकां कुमोक करता जैत व्हरूंक. आनी तिसऱ्यान ती आमकां भुरग्यांक गरजेचे निर्धार बऱ्यान घेवंक ती आमकां कुमोक करता. सबार पोटी आमी निर्धार घेवंक पावना, कित्याक आमकां कस जातात. आनी मोरी आमकां आदार दिता, कृपा दिता, जाणवाय दिता आनी गरजेचे निर्धार सारक्या तरान घेवंक ती आमकां कुमोक करता. अशें मोरी जावन आसा आमचो आदार. मोरी जुआंवची आयच्या वांजेलांत आयकल्ले बरी, जुआंवची आवय मात्र न्ही, तो एक सिंबल जावन आसलो, सायन जावन आसलो. ताचे मरिफात आमकां सर्वांक ती आवय जावन आमी भुरगीं जावन जेजून आमकां दिलां. देखून मोरयेक आवय म्हणून म्हणटा आसतना तशेंच ती आवय आमकां सर्वांक कुमोक करता म्हणून विश्वास दवरचें. सबार पोवटी आमी विश्वास धरता बेंतीन कोंत ह्या मोरयेचें मेडल आमच्या गळ्यांत आसल्या वेळार मोरी आमकां सदांच कुमकेचो आदार जाता म्हणून, आनी ह्या वरवीं मोरी सदांच आमच्या कुमकेक येता म्हणून. होच विश्वास आमी दृढ करया. मोरी खंडीत जावन आमच्या कुमकेक येतली सर वेळार आनी आतांच्या ह्या पॅन्डेमिका वेळार कश्टांत आसल्या वेळार सर्व कश्ट ती हाळू करतली आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचे. विश्वासान आमची प्रार्थना मोरये मारिफात सोम्या लागीं दवरया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी मनशा जिवाक गौरव दिवचे विशीं लोकांक सडीत जागृती दिवची कार्य मांडून हाडून लोकांक मनशा जिवाक गौरव दिवन जिवंक साध्य जशें वावरूंक प्रेरणा दिवचें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचें आडळतें चलोवचें न्ही, मनशा जिवाक बादाक हाडचें कानून रुपीत करिनासता मनशा जिवाक गौरव दिवंक तांच्या रक्षणा खातीर वावरूंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांचें देणें आनिकी लाभोंक नासतना ह्या देण्या पासत तुजे लागीं विनंती करच्या जोड्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आनी तांणी आशेवचें भुरग्यांचें देणें तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आवय बापायनी आपणाक लाभलेलें तें भुरग्याचें देणें मोगान स्विकार करून तांचे वाडावळीक सर्व रितीन आदार दिवंक तुजे कृपेन तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांचें देणें नाका म्हूण आपल्या गर्भांत रुता जाल्ल्या बाळशाक गर्भपाता मरिफात जिवेशी मारूंक चिंता पाठोवच्या जोड्यांनी तांची चिंता बदलून तुवें दिवचें भुरग्याचें देणें मोगान स्विकार करूंक तांचें मन परिवर्तन कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी प्रार्थना मोरये मारिफात सोम्या लागीं दवरया. प्रार्थुया.
मोरये आमचे मोगाळे माये, तुका गाब्रियल दुतान हाडली बरी खबर मोगान तुवें स्विकार केली. तुज्या गर्भांत आसच्या जेजूच्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें मोगान वागयलोय. अशें देवाच्या येवजनाक तुवें काल्तिमान घाली. आमच्या सर्व आवय बापायक तुज्या हातान समर्पिता. देवान तांचे मरिफात ह्या संवसारी दिवच्या त्या जिवाक तांणी मोगान स्विकार करूंक आनी तांची जतन घेवंक देवा बापाचो आदार मागोवन धाड. आज ह्या तुज्या नोवेनाक 1000 जाल्ल्या सर नेणत्या बाळांचेरी तुज्या पुतास तावन आशिर्वादा मागोवन धाड म्हण मागता. तुजे कुशीन बाळ जावन जल्मल्ल्या त्यास तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आतां आमी मोरयेक होगळसिया म्हणलें गीत गावन मोरयेक मान करया आनी फुलां अर्पून तिका वंदिया. Hogosia, Tikata, Warnia, Gayanti, Chesada, Sargaras, Tebaro, Morie, Hogosia, Hogosia, सर्वेस्पोर तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. फाल्यां आमचें नवेन 6 वरां आसतलें. सबारांक हो वेळ सारको न्ही जावंक पुरो, पूण कोणाक पावट 6 वरार पावट ना तांणी मागीर व्हिडियो पळोवचो मागीर आनी हें नवेन आनी मागणें सांगाता करचें. मोगाळ पुत्रा सवे आंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साची कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आनी एक कळवणी, आमचे फेस्ताचे मीस शुक्रारा 12 वरार आसतलें. फेस्ताचे मीस शुक्रारा 12 वरार इगर्जेंत रेजिस्टर केल्ल्यांक इगर्जेंत येवंक अवकाश आसतलो. संगी करया नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगा वाटी आमकां बचावेची. भगवान संगी करया नमन माहिती आमच्या तारुकाची लागी सरया तिच्या मोगा वाटी आमकां बचावेची.